नहीं, इन्होंने अपने कंसर्न से वो रेस की, इसमें आगे हम फर्दर देखेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेशन देने आए थे सर। एक कहाँ तो ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब हम नहीं होंगे। सर क्या मेमोरेंडम में किया है अभी मेंशन पढ़ूंगा मैं, अभी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी जस्ट उन्होंने मिल नहीं, इन लोगों ने क्या कुछ बोला है आपको? ये अपने कंसर्न्स रेज कर रहे हैं कि कोस्टल बेल्ट में टैक्सी का जो इशू होता है बीच बीच में, कभी कोई आता है दूसरे बाहर के आते हैं, तो वो सारे कंसर्न उन्होंने अभी रेज किए। इसमें पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस का जब कभी भी कोई ऐसा इशू आता है कि अब सुनते हैं हम कि किसी को रोक लिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, जब ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर या कोई ऐसा क्राइम वगैरह होता है तो उसमें हम लोग आते हैं। दो दिन में इनका चालू ही है, क्या चालू है? ऐसा ही झगड़ा। इसीलिए तो हम लोग एक्शन लेते हैं इनके अगेंस्ट। अगर ऐसा कोई भी लेता है तो भी रजिस्टर है केस। ठीक है, इमीडिएटली भी रजिस्टर केस और उसमें फिर आगे काम करते हैं। ठीक, आम एसपी मेळ्ळे, एसपी आम सांगला द सिट्युएशन, एसपी एक्सप्लेन कितें केला, हो आमगे पोटा इश्यू, आमकां लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करपा नाका। आमी इलिगल कित्याक म्हणटा हेका, हे कोण वेबसायटीचेर बूक कोताय, हे कोण ऑनलायन जस्ट डायल म्हणटा तेजेर बूक कोताय, हेंगे आत्ता ना, हेंगे पात्ता ना, हेको बॅच नाय, हे कोण न्हू, आनी हे येताय आनी आमगे एरिया येताय आनी लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कोताय। आमी थिंगा वचोन आतां ना जाल्यार आम सांगपाचें, ना जाल्यार हांव हाल्या मडगांव वचोन भायर मारताय, हांव हाल्या वचोन एअरपोर्टाचेर वचोन भायर मारताय, ते आमकां दितलेय ना। बट हे आमगेले पयलींसून गव्हर्मेंटान केलो आहा, तुमी पोट भराय हॉटेलाचेर, एअरपोर्टाचेर तुम पोट भराय, तुगे गांवांत तुम पोट भराय, आनी हेका लागून आनी आयज हे तर कोण दुसरे कोण येताय नॉट रेजिस्टर्ड, तांकां कोण वळखनाय, तांकां बॅच नाय। आज बॅच जाय म्हूण आमी इतले पयले टॅक्सी घेवन तूं हे करोस रावपा पडटा, मागीर तुका बॅच मेळटा। पूण बॅच केदो मेळटा तुका? तुगेलो PCC क्लियरन्स जाता, तुगे सगळे कडेन येता, तूं कोण, तुगे आयडेंटिटी, हे मनशाक कसो आयडेंटिटी आहा? आनी आमी सरकाराक मागताय बॅच पोतून तुम करचो आनी हेका मॅन्डेटरी करचें जे गोंयकार आहाय तांकां। कित्याक हांव सांगता हे सरपंच, आय फील व्हेरी प्रावड बिकॉज दीस पीपल आर ऑल गोवन, आनी आज तरी टॅक्नॉलॉजी हाडली आनी हे टॅक्नॉलॉजीन आमगे लोक तर रस्त्यार पडलो, आमकां न्ही गोंयकारां पड कितें जाला? सो म्हगे रिक्वेस्ट हांवें सांगलें एसपीक, आमी क्रिएट कोनाय लॉ एंड ऑर्डर आनी आमी ओगी रावपा नाय। आनी हांव सेक्रेटरीवाला सांगता, शांतीकायेन तांकां तुमी रिक्वेस्ट करचो, हिंगा स्टँड आहाय आनी हे पोट आमगेलें, तुमचो टॅक्सी भाडे मारपा जाय, आमगे व्हराय, तेजे वयल्यान 200 रुपया तुम हाताय हाय, पूण भाडी आमकां दियाय। सारकें आहा मरे? हांव टॅक्सी चलयता, म्हाका 32 वर्सां जालीं टॅक्सी चलयच्या लागल्या, आनी असो प्रॉब्लेम आमकां केन्ना आसना। आंत पड जाला, ही हॉटेल बांदता आसतना कितें जाता, डस्ट पोल्युशन, नॉयज पोल्युशन, एअर कितें आहा तें वेस्ट कितें आहा तो आमी सोंसून पडटा, लोकल जाय आहाय तेमी। आनी हे कितें कोताय, एक पाटी हॉटेल रेडी जातरी हांव सरपंच आसतना आमी एक एग्रीमेंट करून गेल्लो हॉटेलांकडे की जें पळय बिजनेस आहा, कितें बिजनेस आहा, समज टॅक्सीचें ओ शेकांचें कितें बिजनेस आहा तें आमकां लोकल जावं मेळचें म्हूण, आनी आमी बरे भाशेन ह्यो गाडयो चलयताले। आतां ही कांय वर्सां जालीं हे भायल मनीसेन आमकां डॉमिनेट कोताय, हे मनशांको एक बॅच ना। तेंगे मातशें हांव मागोता गोवोरमेंटा थंय, हे एप पळय चलयताय, हे एपाचे वेबसायट चलयताय पळय, तेंगे मातशें बर्थ सर्टिफिकेट चॅक करचें, ते हुंचचें चॅक, तेंगे बॅच तेंगे बॅच चॅक करचो। ते कितें कोताय ऑनलायन, ते हेजे गोवा मायल्साचे थोडे पाटी गोवा मायल्सा थोडे फिक्स आहाय, तेच म्हाजी ऑफलायन कोताय आनी म्हाजी हेजे रावताय वेबसायटीचेर, आनी तेदो ती प्रॉब्लेम जाताय, तेदो व्हरों येताय, कळना? आमी गोंयकार तुमी जाणाय कितू शांतीकाय ते, गोंयकार केन्नाय केस्तांव कोनाय, जरी तो तुगले प्लेटीन तूं हे मनीस तो चोवन काण हाताय आनी तूं खाचारी नाय जाल्यार तुका कितें जाता तें तुमी चोयाय। आमी आख्खे दीस हॉटेलाको सकाळ येताय ते सायं सादेको एक पाट सोडनासतना हाली गारोयताय, नाय जाले हे टॅक्सीवाल्यां कडेन, हे सांगतले तुमकां। देखून हांव गोवोरमेंटाको उपकार मागोता,
हे गोंयकार आमगे गोंयकारां सांबाळच मू तूं हे भायल्यां सपोर्ट कोनाका. कोरगांवकर आयज मुद्दामून बाब डिक्सनाक लागून आमी आयज टॅक्सिकल सगळे एकठावले. आयज डिक्सन एज अ सरपंच म्हटल्यार तर जाणा तुमी खंयच्याय हेजो तर आसलो तो एक बापूय को आसता आनी बापायक तर हें केलें खंय तरी अरेस्ट केलें किंवा खंय तरी कंप्लेन जालें जाल्यार तेणी चिंतूंक जाय कोणी तरी बाकीचे भुरगे आहा पळय ते आमी एकठांय जातले. पण टॅक्सी धंद्याच्या विशयी सगळ्यांनी सगळें सांगलें. अशी कोणाचेर भायलोयन कोणी जर कंप्लेन केली जाल्यार आमी केन्ना उगी रावचें. सरकार हेजेर गंभीर्यान हेजेर विचार करचो. आनी आफोन्सन आमचे सांगले प्रमाणे जुजेन सांगल्या प्रमाणे टॅक्सीचो बॅज जो आसा तो मॅन्डेटरी आहा आनी मॅन्डेटरीच उरचो आनी तेजेर हे जे कोणी कंप्लेन केल्या तेजेर थरली इन्क्वायरी जावची इतलेंच मागता. आनी गोवोरमेंटान हेजेर सारको सखोल अभ्यास करचो आनी हें जें आमकां हॅरेसमेंट चलता हें फुडें जावचें न्हू इतलेंच मागता. देव बरें करूं. Thank you.